आयच्या आमच्या इंडक्शन सेरेमनीक आमची शिवोलचे आमदार दिलाराम मॅडम याचे वायस चेअरमॅन आमच्या वांगडा आसा. तशेंच आमचे शिवोलचे सेक्रेटरी परेश पालेकर बाब आमच्या वांगडा आसा. हेच्या पयलीं आमी युथाची कमिटी ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्ली आसली. तशेंच महिला कमिटी आमी डिक्लेअर केल्ली. आणि आज आमी मायनॉरिटी सेलांचे किसान मोर्चा तशेंच ओबीसी मोर्चाचे आमी इंडक्शन सेरेमनी आमच्या जावपाचे आसा. आणि हेका लागून आमच्या वांगडा प्रेस मिडिया तशेंच बाकीचे मेंबर आमच्या वांगडा येयल्ले आसा. सो तुमचे सगळ्यांचे वेलकम करता आणि ह्या इंडक्शन सेरेमनी आमी स्टार्ट करूंक सोदता. तेन्ना हांव आमच्या सेक्रेटरी परेश पालेकराक रिक्वेस्ट करता की आमची नांवां डिक्लेअर करून आवाज डिक्लेअर करून तशें सगळ्यांचे इंडक्शन सेरेमनी स्टार्ट करची. थँक्यू. माया मोगाचं स्वागत. शिवोले बीजेपी मंडळ यांच्या तर्फे आज आमचे 3 मायनॉरिटी मोर्चा, मायनॉरिटी आमचे ओबीसी मोर्चा आणि किसान मोर्चा हे 3 मोर्चाचे आम्ही आयज तांची जी नांवां आमी जे आमी कमिटीर घातल्या तांकां आमी आयज इंट्रोड्यूस करतले. सो दॅट सगळे हांकां जे कळचे की आमचे जे मेंबर आहात तेंचो हें आसा. आमच्या बरोबर आयज पयली म्हटल्यार बीजेपी मायनॉरिटी मोर्चा. सबका साथ सबका विकास हो आमचो बीजेपीचो जो ध्येयवाक्य आहा, सबका साथ सबका विकास, ह्या धोरणा प्रमाणे आमी आयज जे सगळे सोसायटीतले हे आसा घटक आहात तांकां घेवन तेंचे मोर्चाचे आमी आयज हे करतात. पयलो आमचो मायनॉरिटी मोर्चा. ह्या मायनॉरिटी मोर्चा बीजेपी शिवोले मंडळ हांचे स्टीवन फेर्नांडीस म्हणून आमी अध्यक्ष म्हणून निवडले. हांव मागता स्टीवन फेर्नांडीस यांच्यांनी हांगा येवचें आनी व्यासपीठ घेवचें. शिवोले मंडळ हांचे किसान मोर्चा हेंची कमिटी आयज आमी हांगा उतोळ करता. किसान मोर्चा आणि ओबीसी मोर्चा ही दोन्ही जी सेक्शनां आसात, जे मोर्चा आसात, आमच्या पार्टीचो हो एक सारको अभिन्न भाग म्हणू शकता. किसान हो तुमी सगळे जाणात किसानाचे कितले म्हत्व आसा आमच्या भारत देशांत आणि तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक हे आमची जबाबदारी आसा, जेणे करून आमी त्या घटका पर्यंत पावोंक शकतात. तशेंच ओबीसी हो जो मेजर पार्ट ऑफ आमचो पॉप्युलेशन आसा, जे तळागाळांतले जे लोक आसात, जे ओबीसीच्या सेक्शनान येतात, तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक म्हणून आमचो जो पार्टेन जो नेशन वायड आमी सबका साथ सबका विकास हो धोरण जो घेवन आहा, तातूंत सुद्दां आमी ओबीसी खातीर ते कितें तरी करचे आणि आमी तेंच्या हेच्या पर्यंत पावचे, त्या लोकां पर्यंत पावचे, ही एक धोरण घेवन आमी हे दोन्ही मोर्चा हे फ्रॉम सेंटर टू स्टेट आणि फ्रॉम स्टेट टू कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्या प्रमाणे आमी तेंची व्यवस्था सगळी केल्लेली आसा. त्या प्रमाणे आयज शिवोले मतदारसंघाची भाजप किसान मोर्चा हेजे हांव नांव वाचता. अध्यक्ष म्हणून शिवाजी गाड जे आसगांवचे आमचे कार्यकर्ते, जुने कार्यकर्ते, तांचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्लेली आसा. सगळ्यांक तशेंच मेघेश्याम वडगांवकर, तशें बाकीचे हांव नांव वाचता. मोर्चा हे वासुदेव गारोडी हांकां आमी अध्यक्ष म्हणून ह्या मोर्चाचो आमी तेंचे हे केला. तशेंच प्रीती आगरवाडेकर ही अर्जुना गांवाची आमची कार्यकर्ती, हांकां जनरल सेक्रेटरी हे जाला. रामदास साक्षी मांद्रेकर, कांता साळगावकर, तसं आमचो मेंबर कार्यकर्ते शामिल आणि सेल
ओबीसी मोर्चा आणि किसान मोर्चा सगळ्यांक वेलकम करता आणि थँक्यू म्हणटा. मायनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट बाब स्टीवन, जनरल सेक्रेटरी बाब अमीन, आमचो किसान मोर्चा प्रेसिडेंट बाब शिवाजी, जनरल सेक्रेटरी बाब आमचो मेघाश्याम मडगांवकर आणि आमचे ओबीसी सेल अध्यक्ष बाब वासुदेव गारुडी आणि जनरल सेक्रेटरी बाय प्रीती आणि सगळे एव्हरी वन तुम्ही या आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी चे बीजेपी फॅमिलीचे एक भाग, हे बीजेपी मंडल अध्यक्ष आमचो बाब मोहित आणि जनरल सेक्रेटरी परेश हांकां सगळ्यांक आमचे मंडलाक घेऊन, आमच्या युवा मोर्चाक घेऊन, आमच्या महिला मोर्चाक घेऊन सगळ्यांक घेऊन आमी हांगा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करतात. अगेन your responsibility starts now to see that you all do justice to your position. आणि हे शिवोली आमच्या बीजेपीचे एक ट्री झाड, त्या झाडाचे तुम्ही खांदे आणि हे झाड आमचे आणि मजबूत करपाचे काम तुमचे आणि आमचे आणि जो सारको द लास्ट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी इन द विलेज तेका वचोन मेळोन ताजे कितें बाबा तुजे प्रॉब्लेम्स उरल्या जाल्यार तेका आमचे कडेन हाडून काम करून घेवपाचें. दिस इज नॉट जस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर पार्टी विथ अ डिफरन्स, पार्टी who are at the service of people, remember that. आणि परते तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता, थँक्यू म्हणटा आणि आमच्या सगळे प्रेस भावांक आयच्या दिसा सांजच्या दिसा तुमकां थँक्यू म्हणटा. आणि आयज नागपंचमी, देवान आमचे सगळ्यांचेर आशीर्वाद आसचो म्हणून आमची मागणी. थँक्यू व्हेरी मच, गॉड ब्लेस. आमचे शिवोली बीजेपी मंडलाचे 3 आम्ही मोर्चा, आताच मायनॉरिटी मोर्चा आमचो प्रेसिडेंट बाब श्रीवन, जनरल सेक्रेटरी बाब अमीन, तोच ओबीसी मोर्चा आणि शेतकार किसान मोर्चा आम्ही इंडक्ट करतात. आणि ह्या सुवाळ्यार आमचे मदीं आमचो प्रेसिडेंट बाब मोहित, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब परेश आणि हांव आयच्या दिसा सगळे आमच्या 3 मायनॉरिटी, ओबीसी आणि किसान मोर्चाच्या सगळ्या वांगड्यांक येवकार करता आणि थँक्यू म्हणटा की आमच्या बीजेपी फॅमिली हितून तुम्ही भाग घेतला आणि बेश्टे मेंबर जाले म्हणून जायना. नाव स्टार्ट्स द वर्क ऑफ डुईंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी. आताच आमच्या बाब परेशान सांगला ते बीजेपी ऑर्गनायझेशन म्हटल्यार आमी सगळ्यांक एकवटान घेतात. आमी थोडे दीस पयले आमचे युवा मोर्चा आणि आमचे महिला मोर्चा इंडक्ट जाल्ले आणि आयच्या दिसा आमचे मायनॉरिटी ओबीसी मोर्चा हेडेड बाब आमचो वासुदेव गरुडी आणि बाय प्रीती जनरल सेक्रेटरी आणि आमचो किसान मोर्चा हेडेड बाय शिवाजी गाड आणि आमचो बाब मेघाश्याम जनरल सेक्रेटरी. हे तिनूय भाग आमी आयच्या दिसा घेतलेले आहा. अगेन वेलकम टू आवर फॅमिली, being a part of the family, and again it is not just induction आणि सोपले. आता साकून पार्टीचे काम आणि भोव करून त्या सेलाचे यू हॅव टू गो अँड रीच टू द मायनॉरिटी पीपल इन युअर विलेज इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि त्यांचे कितें प्रश्न आहा ते तुम्ही आमच्याकडे हाडूंक जाय. त्यांचे प्रश्न सुटावे करूंक जाय. ताका लागून आमी सगळ्या गांवांक आमी रेप्रेजेंटेशन दिल्ले आहा. फ्रॉम बेल्ला गाडका टू सोडिया आमकां 6 गांव लागता शिवोली
सोडिया ओशेल शोली मान्ना आसागांव अंजुना वेल्ला काणका सगळ्या गांवचे आमी रेप्रेजेंटेशन केल्ले आहा. आय अगेन वेलकम एवरी वन एंड थँक आमच्या प्रेसिडेंट आमचो जनरल सेक्रेटरी आनी तोच प्रेसिडेंट ऑफ मायनॉरिटी मोर्चा आनी जनरल सेक्रेटरी फॉर टेकिंग इनिशिएटीव इन फॉर्मिंग द मायनॉरिटी मोर्चा. थँक यू व्हेरी मच. जाल्ली आसा. हांव सगळ्या अध्यक्षांक आनी सेक्रेटरीक तशेंच सगळ्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां की तुमी आज तुमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. कारण खंयचे पद जेन्ना मेळटा तो पोस्ट जेन्ना मेळटा तो फक्त एक पदा पुरती नासता तर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या पदा वांगडा येता. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशें आमकां तुमकांच न्हू सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक मेळून आमची जी मंडळ कमिटी आसतली आनी तुमी आमच्या कमिटीचे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट एक घटक जावन आसात. कारण प्रत्येक आतां मायनॉरिटी आसूनी ओबीसी आसूनी किसान आसूनी महिला आसूनी यूथ आसूनी एक सोसायटीचे सगळे इम्पॉर्टंट फॉर्मेशन जाल्या उपरांत एक स्ट्रॉंगशें मंडळ जाता हें. आनी आयज आमचे शिवोलचे फूल मंडळ आमचे डिक्लेअर जाल्ले आसा. तेन्ना हांव सगळ्या अध्यक्षांक आनी सेक्रेटरीक तशेंच सगळ्या मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी मातशी समजून घेवन कित्याक प्रत्येक पदा फाटल्यान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कशें आमी समज सारके वागले एक लास्ट मनशा पर्यंत आमच्यो ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो प्रत्येक सेक्शनाक आसूनी मायनॉरिटीक आसूनी युथाच्या बाबतीत आसूनी महिलाच्या बाबतीत आसूनी ओबीसी आसूनी किसान आसूनी प्रत्येक लास्ट मनशा पर्यंत आमच्यो ज्यो स्टेटीच्यो ज्यो आमचे सरकार जे आमच्यो स्किमी दिता ते बऱ्या भशेन तुमी सगळ्या लास्ट पर्यंत मनशांक पावोवचे अशें मागता. आनी समज तेंची कितें डिफिकल्टी आसा तेंची समस्या तुमी मातशें जाणून घेवन आमचे कडेन हाडचे आनी तशेंच आमी आमदारा कडेन पावून ते जाता इतले बऱ्या भशेन आमी सॉल्व करतले. कारण कशें आसा आयज आमकां एक पद दिल्लें आसा म्हणून हेजो अर्थ कितें फक्त हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडपाची आसा. तेन्ना एकान एक मनशाक हांव रिक्वेस्ट करता आउट ऑफ द वे वचून मातशें काम करया. कित्याक खंय तरी आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला म्हणून खंय तरी आमकां एक लोकांचो एक प्रश्न तसो हल जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्या भशेन समजून घेवन हें काम सगळें मेळोवन आमी फुडें व्हरया. आनी येता त्या 27 इलेक्शनाक परत सांगूंक सोदता की 2 टर्म जाली बीजेपी शिवोलें जिखूना. हे खंय तरी आमकां इजी जावपाचें ना. ह्यान फुडें सुद्दां आमकां आउट ऑफ द वे काम करचें पडटलें बरें काम करचें पडटलें जाल्यारूच आमकां यश मेळटलें. आनी यश समज मेळटलो जाल्यार आमचे 5 घटक जे आमचे 5 कमिटी आसा खरें तुमकां सांगता मोस्ट इम्पॉर्टंट कमिटी हांव म्हणूंक सोदता. मंडळ जेन्ना ह्यो 5 सगळे सेक्शन आमी कवर करता तेन्ना मंडळ स्ट्रॉंग जातलें. तेन्ना प्रत्येक मनशान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी समज काम केलें जाल्यार आमकां यश अवश्य मेळटलें. कित्याक सरकारान बऱ्यांतलें बरें काम अजून पर्यंत केल्लें आसा. हें काम आमकां लास्ट मनशा पर्यंत आमकां व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता वांगडा मेळोन काम करया आनी वांगडा मेळोन आमकां यश घडोवन हाडया. कित्याक आमचे ह्या आमदारान ह्या 4.5 वर्सां तशीं कामां केल्लीं आसा. मिडियान सुद्दां तुमी प्रत्येक फावटी मॅडमीची कामां कवर केल्या आनी आयज सुद्दां तुमी हांगासा आमची फॅमिली कंप्लीट जाता अशें हांव म्हणूंक सोदतां. कित्याक आमचे 5 कमिटी डिक्लेअर जाल्ले आसा. आमदाराचें बरें काम लोकां पर्यंत आनी बऱ्या भशेन रितीन आमी पावोया आनी यश डेफिनेटली आमकां मेळटलो सगळ्यांच्या सपोर्टान अशी हांव आशा बाळगीतां.